पहिली म्हटल्यार सगळ्यांक येवकार ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. जाणा आसतले ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयला बिकॉज मातशें जोरान उलय. फाल्यां बीसीएचें इलेक्शन आहा. फाल्यां सकाळी 11:03 जायसर वोटींग आसतली आनी बीसीएचें इलेक्शनाक आमचें जें पॅनल आसा एक्चुअली हेडेड बाय मिस्टर चेतन देसाय अँड विनोद फडके. हांव तुमकां सगळ्यांत पयलीं इंट्रोड्यूस करून दिवपाक सोदता आमच्या पॅनलान जे मेंबर आसात ते. स्टार्टींग फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट मिस्टर महेश देसाय सिटिंग हियर. सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ परेश फट्टे. सेक्रेटरी ऑफ तुळशीदास शेट्ये. जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अनंत नाईक. ट्रेजरर सय्यद अब्दुल मजीद आणि मेंबर ऑफ महेश बेटी. गोवाच्या क्रिकेट फ्रेटर्निटी और या क्लबांच्या सर्कलान या क्लबांच्या फॅमिलीन हे सगळे वळखीचे चेहरे, सगळे नोन फेसीस. दॅट इज बिकॉज हे सगळे लोक जे आमच्या पॅनलान आसा ते क्लबांतल्यान वयर सरलेले लोक. क्लबांची तळमळ कितें आसा ती ह्या लोकांक खबर आसा. क्लबांक ह्या लोकांनी भरपूर वर्सां रिप्रेझेंट केला. भरपूर वर्सां क्लबांच्या मार्फत क्रिकेटी खातीर काम केला आनी फायनली आयज तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ह्या पॅनलाक रिप्रेझेंट करपाची. सो दीस इज अ व्हेरी गूड पॅनल. ग्रासरूट लेवलावयल्यान लोक येयलेले ह्या पॅनलान आसा आनी हे पॅनल फाल्यां जिखून डेफिनेटली फुडलीं 3 वर्सां गोवाच्या क्रिकेटीचो प्रोग्रेस फुडें व्हरतले आनी गोंयची क्रिकेट नेक्स्ट लेवलाक पावयतले. एक इंट्रोड्यूस करता म्हटल्यार आमचे प्रेसिडेंट जे आसा, स्पेशलिटी ऑफ आवर पॅनल आमचे प्रेसिडेंट जे फुडें सरला ते स्वता रणजी खेळाडू आसा. गोवाक रणजी लेवलार तेंच्यांनी रिप्रेझेंट केला. तशेंच आमचे सेक्रेटरी जे गोवाक अंडर-19, 23 ह्या लेवलार रिप्रेझेंट केला त्यांनी. परेश फट्टे आसूं, अब्दुल आसूं, हे क्लबा खातीर एक्टिवली क्रिकेट खेळटा. तशेंच बाब अनंत नाईक हेंच्यांनी क्रिकेटी खातीर भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन केला. बाब महेश बेकी हेंचे सुद्धा भरपूर क्रिकेटी खातीर कॉन्ट्रिब्युशन आसा. जेन्ना हे पॅनल फुडें दॅट इज विथ द विजन ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन गोवा, स्पेशली एट द ग्रासरूट लेवल्स. जे आमचे सदींच विजन आसतले की ग्रासरूट लेवला वयल्यान जे भुरगे तयार जाता तांकां बरें प्रिपेर करून वयल्या लेवलार हाडप हे विजन बीसीएचे सदींच आसता आनी ते विजना खातीर हे लोक फुडें सरता. दे आर हियर अँड दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन्स टू फायट अगेन्स्ट outsiders who are today dictating terms to our BCA clubs. आयज आमी पळयला की क्लबान नासलेले लोक प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी क्लबांक सांगता की तेणे कशें वागचें आनी कशें वोटींग करचें. ही म्हाका दिसता खरीच दुर्दैवाची गजाल. ऑपोजीट पॅनलान तुमी पळोवंक गेल्यार तो लीड करता पॅनल, हांव नांवाय घेयना, तेजे स्वता कडेन क्लब ना, पण हांवें सांगलें तशें की तो डिक्टेट करता क्लबांक की क्लबांनी कशे तरेन वोट करचें आनी तेचें विजन कितें तें. आमचे लोक क्लबाच्या रायटा खातीर झगडपी लोक आसा, क्लबां खातीर झगडपी लोक आसा. तुमकां एक्झाम्पल हांव दिवंक सोदता 2015चे ज्या टायमार असेच भायल्यान लोक येवन क्लबांचो रायट टू वोट घेतलेलो, कॉन्फिस्केट केल्लो आनी ह्याच क्लबांक कोर्टान धांवचे पडले 30-40 क्लबांक आनी हायकोर्टान वर्डिक्ट दिवन ह्या क्लबांचो रायट परत रिस्टोर केल्लो. हे दीस क्लबांचेर परत येवचे न्हू म्हणून हे पॅनल फुडें सरला आनी गोवाच्या क्रिकेट फुडें व्हरपाचें पॅनल फुडें सरला. बरेच इलेक्शन आहा म्हटल्यार मिसकन्सेप्शन स्प्रेड केले वयता, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड केली वयता. आयज ते सगळे हांव ओपनली सांगूंक येयला बिकॉज लास्ट 3 वर्सां एज अ प्रेसिडेंट हांवें काम केलां. तेच्या पयलीं 3 वर्सां एज अ सेक्रेटरी हांवें काम केलां. 2019 ते 22 पर्यंत हांव सेक्रेटरी आसलो. बऱ्या पद्दतीन क्रिकेट चलयल्ली. म्हाज्या वांगडा तेन्ना म्हाजे वांगडी म्हणून ट्रेजरर परेश फट्टे आसले, जॉयंट सेक्रेटरी बाब अब्दुल मजीद आसले. तेंचो पर्सनल एक्सपिरियन्सूय आहा, म्हाजो एक्सपिरियन्स आहा आनी गोंयच्या क्लबांचो एक्सपिरियन्स आहा कशा पद्दतीन आमी त्या टायमान क्रिकेट चलयल्ली. एक सुद्दां दाग लागीनासतना 3 वर्सां आमी केली आनी क्रिकेटीचो भरपूर प्रोग्रेस केलो. पण जी लास्ट 3 वर्सां आसली, आयज जे परिवर्तन पॅनल म्हणून तुमच्या फुड्यान येयल्ले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, नांव परिवर्तन पॅनल, पण सगळे म्हाका दिसता भितरले 3-4 लोक जे आसा ते गेल्या टर्मान बीसीएचेर बसलेले लोक आसले. गेल्या टर्मान 3 वर्सां त्यांनी सर्व करून खुर्चेर बसून
गोयच्या क्रिकेटी खातीर तेंच्यांनी कितें केलें हें ते सांगपाक म्हाका दिसता आयज फेल जाला. आमी जेन्ना फुडें वयता फ्रेश लोकांक घेवन फुडें वयता विजन सांगतातूच, पण आमी क्रिकेटीक कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, क्लबांक कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां हें आमी सांगपाची तांक दवरता. ही आमची कॅपॅसिटी आसा. पण जेन्ना ते ऑपोजीट पॅनल फुडें वयता तेन्ना फक्त विजन सांगता. सगळेच इलेक्शनाक आपलें विजन सांगता, पण जेन्ना खुर्चेर बसपाची क्लबांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्या टायमार ह्या लोकांनी कितें केलें तशें एक सुद्दां इनिशिएटीव सांगूंक पावना. आमी भरपूर इनिशिएटिव्स जे केला, आमी ग्रासरूटार सेंटर्स तयार केला, आमी एमओईच्या थ्रू ग्राउंड हातीन घेतला, स्टेडियमा खातीर आमी परमिशन्स घेवन कितलें काम फुडें व्हेलें आनी मागीर खंयच्या मनशान आमचें काम पॅरलायज करून आडकोवन दवरलो प्रोजेक्ट, तेच तो गोंयच्या जनतेक खबर आहा, गोंयच्या क्रिकेट क्लबांक सगळ्या खबर आसा. हांव मागता फुडें वयच्या पयलीं तुमचे क्वेश्चन्स घेवच्या पयलीं की आमचे प्रेसिडेंट महेश देसाय हें 2 शब्द उलोवचे. हांव महेश देसाय कंटेस्टिंग फॉर आयकूंक येता न्ही? येस. हांव महेश देसाय कंटेस्टिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट आनी हे आमचे पॅनल आसा ऑलरेडी तेन्ना एक्सप्लेन केला. आय बीन अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर, म्हाका सांगपाक म्हाका क्रिकेटीचो भरपूर अनुभव आसा. आमी जो संघर्श आनी स्ट्रगल केला आयुश्यांत तेन्ना इयर्स बॅक रक्ताचो घाम करून सोडला आनी तशेंच ते बाकीचे आसा पळय ते स्टेट लेवल प्लेयर्स ते बऱ्या पैकी क्रिकेट खेळ्ळा. आनी आमी आतां एक क्रिकेटर आसा ते सगळे आमचे पॅनलाचे बऱ्या तरेन क्रिकेट फुडें व्हरपाक सोदता. इतलें म्हाका सांगपाक आसा. तितून आमी ज्या लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी दिला प्रत्येक गोवांतले एरियान आमी रिप्रेझेंटेशन हांगासर दिला. इट इज अ मिक्स पॅनल बट वी हॅव गिवन रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम ऑल ओवर गोवा. महेश बेकी इज फ्रॉम वास्को, अब्दुल मजीद इज फ्रॉम मारगांव, तुळशीदास शेट्टी इज फ्रॉम बार्देस, महेश सर इज फ्रॉम पॅन्जीम, परेश भट्टे इज फ्रॉम साखळी, अनंत नायक इज फ्रॉम पोंडा. असे खंयचेच एरिया आमी वेकंट सोडूंक ना. आनी क्लबांक जे हितूर मेजॉरिटी क्लब्स आसा त्या एरियांनी आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवन ऑल ओव्हर गोवाचे कितें प्रश्न आसतले ते सुटावो करपा खातीर, ते सोडोवपा खातीर अशे वेगवेगळ्या एरियांतले आमी लोक घेतलेले आसा आनी एक बॅलन्स्ड रिप्रेझेंटेशन आमी गोंयच्या लोकांक दिलेलें आसा. तुमकां कितें क्वेश्चन आसतले हेचे बद्दल तुमी विचारूं शकता. इतले ते स्टेडियम बांदपाक मग ते अडचणी आयल्यो, कित्याक बांदूंक शकले ना तुमी? 3 वर्सां आसले न्ही. हांव तुमकां स्टेडियमा खातीर हांव डिटेलान सांगता आयज, कित्याक गोंयच्या जनतेक ही सगळी मिसअंडरस्टँडींग जी स्प्रेड केला सगळ्यांनी, खंय ना खंय तरी स्टॉप जावंक जाय आनी खंय ना खंय तरी क्लॅरिटी आसूंक जाय. जीसीएच्या क्लबांक ही क्लॅरिटी आसा बिकॉज प्रत्येक एन्युअल जनरल बॉडी आसूं, स्पेशल जनरल बॉडी आसूं, त्या टायमार एक क्वेश्चन येतातूच. पण गोंयच्या जनतेक सहजासहजी एक कळना आनी तांकां एक्सप्लेन करपाक कोण ना अदर देन द मिडिया. आमी आतां प्रेस कॉन्फरन्साक बसला, आमी एक्सप्लेन करूं शकता. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां 2018 जेन्ना बाब सुरज लोटलीकर प्रेसिडेंट आसले त्या टायमार हो जागो धारगड आमी घेतलेलो आनी लेट श्री मनोहर पर्रीकर तेन्ना सीएम आसले. तेंचे एक विजन आसलें, तेंची एक ड्रीम आसली की स्पोर्ट्स सिटी जावची धारगड. त्याच्या भितर आमी हो जागो आमकां दिलोलो. हो जागो घेवन जातकूच 2019 जेन्ना बाब सुरज लोटलीकर परत प्रेसिडेंट जाले, हांव सेक्रेटरी जालो. 3 वर्सां आमी परमिशनच्या फाटल्यान लागलेले. सगळी परमिशन इन्क्लुडींग कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आमकां मेळ्ळा हांगासर. 2022 पर्यंत आमी सगळे अचीव केले. 2022 ज्या टायमार इलेक्शन जालें, बाब रोहन गांव देसाय हो आमकां अप्रोच जालो. त्या टायमार 2 पॅनल आसली इलेक्शनाक. दोनी पॅनलान ताका सपोर्ट करून अनअपोज निवडून हाडलो. विथ ओन्ली 1 एजेंडा की हेणे सांगलें आपूण गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन, आपल्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसा, गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन आपूण हो स्टेडियमाचें स्वप्न आसा तें फुलफील करून काडटलो. तुमी सगळे आपल्याक घ्या भितर आनी आमी ताका गोंयच्या जनतेन, गोंयच्या क्लबांनी ताका एक्सेप्ट केलो ह्या एजेंडाक लागून की स्टेडियम जावंक जाय. जेन्ना हे लोक भितर सरले त्या टायमार पिक्चर बळकट जालें. खंय ना खंय तरी ह्या कामाक ऑब्स्टिकल येवं लागले. ऑलमोस्ट कमिटी जेन्ना स्टार्ट जाली 2022 त्या टायमार आफ्टर 6 months आमकां फॉरेस्टाचें अप्रुवल मेळ्ळें. लास्ट जे अप्रुवल जाय पडटा ट्री कटींग करपाक ते आमकां अप्रुवल मेळ्ळें. ते अप्रुवल सुद्दां तेचे पेमेंट करिनासतना ते पेंडींग दवरले ते 3 वर्सां. आमची जे टेंडर आसलें लँड डेव्हलपमेंट ते टेंडर क्लियर जाल्लें आनी सीएजीन तेचे क्लियरन्स दिल्ले. सीएजी म्हणजे तुमकां खबर आहा कशी बॉडी ती, इतले स्ट्रिक्चर मारूं शकता और इतले स्ट्रिक्ट आसा तेचे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स की ते सहजासहजी बेश्टे अप्रुवल दिना.
त्यांचो रिपोर्ट लावन त्यांनी अप्रुवल दिलेले की गो एड विथ द टेंडर म्हणून आयज पर्यंत सेक्रेटरीच्या नावान जो बसलेलो थंयसर ही हॅज द पावर टू सायन ऑर्डर्स, ही हॅज द पावर टू डू करस्पॉन्डन्स, आयज पर्यंत फुडें व्हरोंक ना. 2.5 वर्सां तो खुर्चेर बसलेलो, कित्याक फुडें व्हरोंक ना हो क्वेश्चन सगळ्या मिडियान केला करूंक जाय. सगळ्या क्वेश्चन ते ऑलरेडी क्लब करतातूच. आयज जेन्ना म्हणटालो की स्टेडियम आपूण येवन फुडें व्हरतलो जाल्यार 2.5 वर्सां त्यांनी कितें केलें? फूल मॅनेजिंग कमिटी ताका सपोर्ट करताली, पण एक सुद्दां काम फुडें व्हरोंक ना. आनी हेचे सगळे आमी व्ह्यूज आमचे जे आसा ते आमी एजीएमाक मांडलेले आनी एजीएमान इयर आफ्टर इयर ताका सांगत आसली एजीएम की तुमी करा, जनरल बॉडी ताका सांगत आसली की फुडें व्हरा फुडें व्हरा फुडें व्हरा. पण खंय ना खंय तरी मिडियार बायट दिवन एक मिसअंडरस्टँडिंगाचें वातावरण क्रिएट करून सांगलें की मावळिंगे करपाक जाय, दारगळे करपाक जाय म्हणून. कोणाकूच काय अश्युरन्स सारकें दिवंक ना आनी कामूय फुडें व्हरूंक ना. दुसरें म्हटल्यार आमचे जे रेग्युलरायजेशनचो मुद्दो आसलो तोय तो 2 दिसांनी भितर सरलो. परवरेचो ग्राउंड तुमकां खबर आसा की टेक्निकल इश्यू खातीर तेचें रेग्युलरायजेशन उरला. तोय मुद्दो सांगलेलो की आपूण 1 विका भितर वा 2 विका भितर हेतूंच भितर सुटावो करता. 2.5 वर्सां बसलो खुर्चेर, 6 म्हयने दुसऱ्याच्या खुर्चेर बसलो, कांयच तेजो सोल्युशन जावंक ना आनी आयज पर्यंत आमी त्याच हेचेर अडकून उरलेला. हे लोक केन्ना केन्ना येता भितर सरता आनी अशें पॅरलायज करता जीसीए आनी जीसीएच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक. पळोवन खरेंच दुख्ख जाता. एज अ प्रेसिडेंट म्हाजो पावर आसता तो हांवें एक्सरसायज करून ट्राय केल्ले कितें कितें करपाक. इवन फॉरेस्टाचें अप्रुवल हांवें पर्सनली फॉलोअप करून केल्लें. बट खंय ना खंय तरी सेक्रेटरीचो पावर मिसयूज करून एका ऑब्स्टिकल हाडपाचें काम त्यांनी केलां. त्या खातीर हो प्रकल्प उरलेलो आसा. बट हांव डेफिनेटली तुमकां सांगू शकता एक बऱ्या विचाराची कमिटी म्हणजे आमची कमिटी जर येत फुडें जाल्यार हो प्रकल्प नक्की आमी फुडें व्हरतले आनी विदीन द नेक्स्ट 3 years हेचें काम डेफिनेटली चालू जातलें आनी वील ट्राय टू फिनिश इट ऑल्सो इन द नेक्स्ट 3 years. बट एटलीस्ट आय कॅन से दॅट हो प्रकल्प हे डेफिनेटली फुडें व्हरतले. तुमची एजीएम आसता, सो व्हॉट हॅज बीन द डिसिजन ऑफ ऑल द क्लब मेंबर्स when it comes to the stadium? See, AGM has always unanimously decided that the stadium should be at Dargad because financially in the future also if you see what is suitable, if you see the development आणि खैसर hotels येता or connectivity बरी असता then the place is Dargad. That is why considering all these aspects the AGM has decided to go for the stadium in Dargad. So AGM is fully aware about all this? Yes, definitely. तो दारगड जागो हा तो तुमचो हा लिजार आसा. लिजार आसा. तो दुसरो हा तो तुमचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. डेफिनेटली सी एका स्टेडियमाक जेन्ना करता पळय टू गेट अ ह्यूज चंक ऑफ लँड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आमच्या कडेन नक्की एक जागो आसा आनी दुसरो जागो आमकां लिजार मेळ्ळा. बट यू हॅव टू सी वॉट इज फायनान्शियली वायेबल फॉर द फ्युचर. यू कॅनॉट बिल्ड अ स्टेडियम विच विल बी कन्वर्टेड टू अ व्हाईट एलिफंट इन द फ्युचर बिकॉज जीसीएचो वर्साक काय न्हू म्हटल्यार 7-8 कोटी ताका मेंटेन करपाक लागलो. जर व्हाईट एलिफंट बांदता जाल्यार इन फ्युचर नेक्स्ट 7-8 वर्सांनी मागीर तो आमच्या अड्ड्यार पडटलो. आमकां त्रास जातलो जीसीएक ताका मेंटेन करपाक सुद्दां. सो यू हॅव टू बिल्ड अ स्टेडियम वेर द प्लेस इज प्रॉपर. आयज तुमी इंडिया भर वचा, यू सी वानखेडे, यू सी चिन्नस्वामी स्टेडियम, यू सी चिदंबरम स्टेडियम, यू सी इडन गार्डन्स, यू सी दिल्ली स्टेडियम, यू सी हिमाचल प्रदेश स्टेडियम. ऑल स्टेडियम्स आर बिल्ड ऑन दीज लँड्स. दिस इज अ फॅक्ट. आणि हो जर कोणाक डाऊट आसा जाल्यार त्या स्टेटीन वचून चेक करचें. खंयचोच स्टेडियम हार्डली देर आर एनी स्टेडियम्स. रिसंट एक्झाम्पल वाराणसी स्टेडियम आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी फाउंडेशन स्टोन घातलो त्या टायमार. तो सुद्धा स्टेडियम बांदला तो लीज लँडाचेर बांदला बिकॉज एक प्रायम एरिया भितर तुमकां लँड येदो व्हडलो विकत घेवपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. यू हॅव टू गेट इट लीज फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. इन्व्हेस्टमेंट केले घातलो त्याचे कितें बीसीए कडेन गोवान तुमकां जागे मेळपाक खूब जाणां व्हेरी डिफिकल्ट. तो जागो जो आमी मावळिंग्या घेतला इट इज अंडर लिटिगेशन. केसीस आहा थोड्यो. दॅट इज वाय वी आर वेटिंग. वन्स द थिंग क्लियर्स ऑफ आमी थंयसर स्टेट ऑफ द आर्ट फेसिलिटी करूं शकता विथ मल्टिपल ग्राउंड्स. तुमकां खबर आसतलें आतां एनसीए जाला बेंगलोरान ऑर एज वी नाव कॉल इट सेंटर ऑफ एक्सिलन्स. थंयसर 3-4 ग्राउंड वांगडा आसा. इट हॅज गॉट अ व्हेरी गुड रिहॅब सेंटर, व्हेरी गुड ट्रेनिंग फेसिलिटीज. वी कॅन हॅव समथिंग लायक दॅट इन दॅट एरिया बिकॉज थंयसर तुमकां खबर आसा स्टेडियम आसलो प्रकल्प जावपाक आनी फायनान्शियली वायबल जावपाक इट इज डिफिकल्ट. बट सच अ फेसिलिटी like Center of Excellence or Allur facility which is there in Bangalore, it can be viable there. आणि रणजी मॅचेस और स्टेट मॅचेस क्लबांच्यो मॅचेस थंयसर जावं शकता अँड दॅट हॅज बीन द विजन ऑफ द क्लब्स. आणि क्लबांनी हेच डिसायड केल्ली. Sir, means you feel that Dargad is the best place for stadium and Mawingi? Yes, it is not my decision alone. It is the decision of the 107 clubs taken unanimously at every AGM that we have had till now. Okay, आणि दुसरा विषय जस्ट क्लॅरिफाय ऑन दॅट. त्या रोहनाचं नाव धाडून किती एक्झॅक्टली विषय झाला?
कशें आहा जाणा GCA बायलॉज आणि GCA कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चलता. From what I understand, according to this constitution and what has happened till now, or the precedents that has been set, it is very clear in the constitution that जो मनीस BCCI represent करतलो at any annual general body meeting or any general body meeting has to be one of the committee members. Committee म्हणजे आमची मॅनेजिंग कमिटी. सो आम्ही याच मुद्द्यार सांगलेले की मॅनेजिंग कमिटीतलो कोणी वचून वी विल सपोर्ट हिम, वी विल बॅक हिम, बट थोडे लोक मॅनेजिंग कमिटीच्या भायल्या लोकांक धाडूंक सोदता. I don't know what is the agenda behind that, but managing committee or at max a person who is part of the club, who is a voter of GCA has to go. म्हाका दिसता हो GCA च्या सेल्फ रिस्पेक्टाचो विषय आसा की जो मनीस GCA च्या इलेक्शनाक वोट करूं शकना त्या मनशाक मॅनेजिंग कमिटीतले मेंबर वयर धाडपाक सुद्धा रिप्रेझेंट करपाक तो मनीस GCA च्या क्लबांचो आवाज म्हणून BCCI कडेन कसो वयतलो हो व्हडलो क्वेश्चन आसा. जर BCCI कडेन कोण वचोंक जाय जाल्यार GCAचो आवाज म्हणून BCAच्या क्लबांचो आवाज म्हणून वचोंक जाय आणि कोण तरी आपलो पर्सनल एजेंडा घेऊन वचोंक जाय. सेक्रेटरी जावपा खातीर देर आर फ्यू क्लॉजेस. He needs to be proposed by a member, he needs to be seconded by a member, he needs to be a citizen of India, whatever the clauses are there. तेका प्रपोज मेळो. तुमकां तें सांगपाचें म्हटल्यार लास्ट टायम जेन्ना ताणी सांगलें की आपूण स्टेडियम बांदपाक सोदता, आपूण ग्राउंड रेग्युलरायज करून तुमकां दितलो, आपल्या गव्हर्मेंटाचो इतलो सपोर्ट आसा. म्हाज्या स्वताच्या क्लबान तेका प्रपोज केल्लो गेल्या इलेक्शनाक आनी तेणी मागीर 3-4 म्हयन्यान कितें केलें तुमकांय खबर आसतलें. म्हाका तेजेर डिटेलान वचपाय ना आनी म्हाका कोणाचें वायट उलोवपाचें ना, बट तेचो बिहेवियर कसो आसलो, खंयच्यान तो खंय पावलो आनी थंयच्यान मागीर आतां तो इंडिपेंडंट गेला आनी फ्रंट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयच्या क्लबांक खबर. पण तेजें नांव पडलें कितें जालें एक्झॅक्टली बिकॉज आर्ट डेवूड टायमींग आशिल्लो तुमचो. तेंचें नांव बांदिल्लें मागीर तें क्लॅरिफाय जालें. GCA कडल्यान ऑफिशियली नांव वचोंक ना. आय डोंट नो हाव इट्स गॉन, आय डोंट नो हाव इट्स एक्सेप्टेड, बट दॅट इज अ लिगल इशू. आमी लिगल इशूज पळयता सध्या आनी वी आर आस्किंग आवर लॉयर ऑल्सो. We will set legal कितें तरी ओपिनियन आमी घेवन मागीर तेजेर एक्शन कितें आहा ती घेतली. ऑल्सो definitely see, just because you have numbers by a sheer majority or sheer numbers you cannot do unconstitutional things. आयज पर्यंत हांव सदींच म्हणटा की कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमी वागूंक जाय आनी GCAचे कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा ते GCAच्या मॅनेजिंग कमिटीक इट शूड बी द फायनल थिंग. इट शूड बी लायक अ बायबल, कुरान, गीता कितें म्हणा, बट दॅट इज द फायनल ऑर्डर. ह्याच्या भायर एज अ प्रेसिडेंट ऑर एज अ सेक्रेटरी ह्या लोकांनी तरी वयचें न्हू. बाकीचे जर मेंबर वचोंक सोदता इट इज देअर विश. लीगल ओपिनियन कितें आसा तें घेवन तेजेर लीगल एक्शन कितें आसा तें घेतलें. One more allegation you have done that you people have wasted 60 CR for the ground. How far it is? See, ग्राउंडा खातीर दारगळ लीज लँड आसा तेच्या खातीर आमी जे पयशे भरला तितलेच पयशे आसा. अपार्ट फ्रॉम दॅट परमिशनाक कितले पयशे लागला तितलेच पयशे आसा. वेस्ट म्हणटा तो पयसो वचना. जर जागो घेवपाक पयशे पडला जाल्यार इट इज एन इन्व्हेस्टमेंट, इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी. 60 CR हो नंबर तांकां खंयच्यान मेळ्ळा तेंच जाणा. त्यांनी हाडून डॉक्युमेंट्स दाखोवचे आनी मिडिया फुड्यान सांगचे 60 CR पडला म्हणून. अकॉर्डिंग टू मी इट इज हार्डली 20 crores, which is also official expense when you do the permissions, when you lease the land. हे कितें पयशे आसा ते ऑफिशियली गेला आनी अनऑफिशियल गजाली म्हणटा ते विशयन बसलो जाय. विपुल बाब फाल्यां आसतलो तो नंबर गेम आसतलो एक्झॅक्ट त्यांनी परिवर्तन पॅनल कितें म्हटलां वी हॅव मेजॉरिटी नंबर्स म्हणजे तुमचो नंबर्स कितें पर्सेंट सगळ्यांक खबर आसा. हांवें सांगपाची गरज ना. हांवें पयलीं सांगलां वी हॅव सपोर्ट ऑफ 80% ऑफ द क्लब्स. आय विल से दॅट आयच्या दिसान जे जे हालचाली जाला वी आर क्रॉसिंग 80+%. कळ्ळें. सो वी आर डेफिनेट ऑफ अ विन. ओनली थिंग इश्यू इज दॅट ऑफ द मार्जिन +-1-2 हांगासर थंयसर जावं शकता. म्हाका दिसता हो विशय मातसो सगळ्यांच्या इगोचेर गेला. आमच्या न्हू बट ऑपोजिशनाच्या इगोचेर गेला बिकॉज तांकां ती कशी करून ही संस्था कॅप्चर केलेली जाय. ही संस्था म्हणटा ती क्लबां कडेन उरपाक जाय आनी क्लबांचे लोक भितर येवपाक जाय, भायले लोक न्हू. हें म्हाका दिसता आनी क्लबांनी लक्षांत घेतलेलें आहा. क्लब ते पळोवनूच फाल्यां वोट करतले आनी तुमकां दिसतलें की जी हवा हे करता न्ही सगळी थ्रू सोशल मिडिया मिडिया ते हवा करता की आमकां इतले % वोट म्हणून. इट इज गोइंग टू फॉल लायक अ हाऊस ऑफ कार्ड्स टुमॉरो at 5 PM. मार्क माय वर्ड्स. विपुल बाब आनी एक म्हणजे तुमचे जे क्लब आहा फाल्यां फुटचे ना नाल्यार तुमचे मेंबर फुटचे मेंबर फुटपाचे बिटपाचे सगळे आसा पळय ते सगळे गेलेले आहा. म्हणजे म्हाका आय वूड लायक टू थँक देम की फिल्टर आउट करून सगळे आमकां मेळ्ळेले आसा. दीज आर क्लीन पीपल, दीज आर ऑनेस्ट पीपल आनी स्पेशलिटी आमच्या हितून आसा ती सगळे आपल्या बिझनसान वा आपल्या धंद्यान बरे आसा.
कोणूच असो ना जो रिलाय रावला की DCAचेर आपल्या देर ब्रेड अँड बटर असे कोणूच लोक आमच्या तुका पॅनलान दिसचे ना. सो फुटपाचो और आशा दाखोवन खंय तरी व्हरपाचो प्रश्न हो म्हणटा तो येवचो नाका. Mahesh, what would be your top priority should you get elected as president? What will be your immediate priority as the DCA president? The major priority is to build infrastructure. A need of the hour, like President has said, a stadium. So you actually contested the last election, lost very heavily against people, just three votes. How much have things changed from 2022 to 2025? As far as your campaign is concerned, are you much more confident now? 100% confident. खुबशे हे आसा पळय आमचे सिनियर्स तांचे बॅकींग आसा आनी आय एम 100% कॉन्फिडंट एंड बेस्ट ऑफ लक टू द ऑपोजिट टीम ऑल्सो. How the nomination was unconstitutional, it was not as per the constitution. As the president of DCA, have you challenged it before the election was We will in due time. We the process सगळं करता. Whatever needs to be done, we will do it.